तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां लभलां जो सवांजेल 15 अध्याय 9 आनी 11 वाक्या. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 to 11. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. आज जेजून ताच्या मोगांत रावूंक तो आपोवणें दिता. जेजू सगळो बायबल वाचल्यार ह्या 4 वांजेल वाचल्यार जेजू म्हणून मोग म्हणून आमकां समजता. मोगा शिवाय दुसरो खंयचेंय ना आनी मोग तो जावन आसा. ताच्या मोगांत आमी रावत जाय म्हणून आज आमकां जेजू आपोवणें दिता. ताच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें तें कांय तितलें कठीण न्हय. ताचे उपदेश पाळचे आनी तसो आमी संवसारांत सगळ्यांच्या केल्ल्याचे चड जेजूचो मोग करचो आनी सगळ्यांक दिवच्या गौरवाचे चड मान गौरव जेजूक दिवचो. जेजूची महिमा प्रगट करची, जेजूच्या सांगाता रावचें आनी देवाचें उतर वाचचें आनी कितें आमकां आत्मीक तरान वाडवळ जावंक जाता तितलें आमी वाडवळ जाता आसतना आमी देवाच्या मोगांत रावता आनी देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण घेता. जेजून क्लियर सांगता कशें म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन हांव ताच्या मोगांत आसां. म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत आसतना बापान दितलेले हर एक उपदेश बऱ्या तरेन ताणें पाळन जेजू ताच्या मोगांत रावुल्लो. तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार बापान संवसाराक 10 उपदेश दिल्ले पूण जेजून ह्या संवसाराक 2 उपदेश दिले आनी ते उपदेश आमी पाळन ताच्या मोगांत आमी रावयेत आनी म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात पाळशात जाल्यार. आनी हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. कितलें एक बरें आज एक उतर समाधानेन आयकोन ते थोडो वेळ नियाळ केल्यार जर मोग देवाचो मोग आमी अनुभव केल्यार जेजूचो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव केल्यार दुसरे संवसारांत कितेंय नाका म्हूण बगता. संवसाराच्या ओडण्याक आमी वळख जायना, कुडीच्या ओडण्याक आमी दादोशी करिना, दोळ्यांच्या पुसलावनेक आमी खंडीत जावन आमी पिशे जावचे ना. कित्याक आमी देवाच्या मोगांत आमी रावोंक आसा. देवाच्या मोगांत रावल्यार आमकां कितें सवूं येना ह्या संवसारांत. एक पावटी देवाचो मोग अनुभव केल्यार आमकां ताचे तावन पयस वचोंक मागीर जायना. एक दीस ही तसो मोग तो अनुभव करूंक मेळना जाल्यार आमकां कितेंय आज सकाळीं सुखलें बरें जाता. जर आमी पांत्यार उठून देवाची काकुळटांनी करपा मागता आनी देवाची स्तुती करता जाल्यार देवाचें उतर सांगता हर एक दीस ताची काकुळटांनी करपा नवीस जावन आसा, ताचे अभिशेक नवेंत जावन आसा. आमी केदाळय केल्ले हांव पुरो म्हणून वगीत पळयला हर एक दीस म्हणटा. हर एक दीस सकाळींचे एक उठून जर आमी मागण्याक बसता, जर आमी देवाची स्तुती करता, जर आमी देवाक अर्गां दिता, स्तुती करता जाल्यार ताची काकुळटांनी करपा नवीस, ताचे अभिशेक नवेंच आमकां हर एक दीस तो दिता. जर हर एक दीस ताचे नवे अभिशेक, नवे काकुळट, नवी ती करपा आमी जोडल्यार आमी दिसान दीस समी थंय वाडत वाडत वेता आनी समी आमचे थंय वाडत वाडत वेता. देखून आमच्या जिवितांत नवे संगती आनी एक जेजू आमकां सांगता म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर. पळया म्हजो संतोश म्हळ्यार जेजून कितें बापा लागीं रावून संतोश भोगलो तो संतोश तो आमकां दिता आनी ताचे थंय रावल्यार तो संतोष ताणें भोगलेलो बापा थंय भोगलेलो संतोष तो आमकां दिता ह्या संवसारांत आनी आमी संतोशान जियेता. तो भरपूर जाता संतोश. आज लोक पळया खाली एक संतोष सोदून समाधान सोदून संवसारभर भोंवतात. सगळे वचून फाटी येताना तो संतोश तांचो मायाक जाता. प्रत्येक त्यात टार्गेटाक त्यात परिस्थितीक ते फाटी येतात. पूण देवाचो मोग भोगलेली तांणी संवसार भोंवचें म्हणना तांकां बसले कडेन तो मोग तांकां अनुभव करूंक मेळटा आनी खंडीत जावन देवाची काकुळटांनी करपा त्या मनशाक मेळटा. देखून आमी ह्या संवसारांत जायते बडबडच्या बदलाक समी मुखार रावून सायलंटली आमी प्रत्येक जावन शांत जावन रावून देवा कडेन मागल्यार देवाची काकुळटांनी करपा आमी जोन काण घेवयेत. देवाच्या मोगांत आमी रावयेत
आनी तसो संतोश आमचे थंय भरपूर कणकान घेत दुसरें कितेंच आमकां उणें पडचें ना देखून देवाचें उतर थोडे संगती आज आमकां सांगतात प्रत्येक जावन धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतल्या ज्या पयल्या वाचपांत थंय 7-15 अध्यायान 7-20 वाक्यान 16 वाक्य अशें सांगता हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसळून पडलेलें उबारण हांव नव्यान बांदतलो दाविदाचें घराणें म्हळ्यार हांव उपरांत फाटीं येतलो दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो कितें पुरा आमच्या जिवितांत पडून गेल्लें आसा तेज्या मोगांत आमी रावल्यार तेज्या सांगात आमी आसल्यार तें परत तो उबारतलो परत तो बांदतलो जावंक पुरो आमच्या जिवितांत मस्त सलवणी हे सगळे येवन जर आमचे घर या आमचे जिवीत मोडून पडलां जाल्यार जेजू परत्यान तें बांदतलो परत्यान नव्यान ताका जीव दितलो आनी परत्यान आमकां उबे रावयतलो ताच्या मोगांत रावल्यार ताचेच थंय रावल्यार देखून कोसळून पडलेले उबारण हांव नव्यान बांदतलो कितें आमच्या जिवितांत आत्मीक तरान कोसळून पडून आसा हे तें सगळें नव्यान बांदूंक जातलें जर एक दीस आमी थोडो वेळ सुमये सांगता करसीत हांव सकाळीं उठून आमकां आमचें इल्लेशें बिजी शेड्यूल कारण इल्लेशें सकाळींचे टायम दिवंक देवाक इल्लो टायम दिता जाल्यार खंडीत तो नव्यान आमचें जिवीत बांदतलो सगळें आज पडून गेलां कितें आमच्या जिवितांत जावंक पुरो कुटुंबाचे संबंद पडून गेल्यात ते परत तो बांदतलो परत आमकां एकवटीत करतलो जर आमच्या कुटुंबांत कितें पुरो आमी विरोधपण आसा आनी हागे आसा एकामेका भाऊ बांदवपण ना ते परत तो बांदतलो ताच्या मोगांत आमी रावल्यार तुजे खातीर जेजू काल करूंक तयार आसा जर तूं जेजू थंय रावताय या हांव जेजू थंय रावताय म्हजे खातीर जेजू कालें सगळें करूंक जाय तें सगळें तो करता ताका असाध्य जाल्लें संवसारांत कितेंच ना लुकाचो वांजेल सांगता पयलो अध्याय 30 आनी 7 वाक्य देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना सर सांगती देवाक साध्य देखून आज आमी समजून काण घेवया मगच्या भावा आनी भयणी आमी देवाच्या मोगांत रावंक पेसाडया आमी देवाच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार आमी वेळ दिवया जेजूक सकाळींचे उठून थोडो वेळ दिवया जेजूक आमची आत्मीक कामां कितें करूंक आसा तीं करया आमी पयलें मागीर संवसारीक कामांत आमी मेतेर जावया जर सकाळींचो 1 वर वेळ तरी तूं देवाक दिताय जाल्यार खंडीत त्या दिसा सगळें तुजें कामां सगळीं बऱ्यान करूंक देव कृपा दितलो जावंक पुरो ते सकाळींचें बरें कर एक मागणें जावंक पुरो ते मिसाचें बलिदान जावंक पुरो सक्रामेंताची भेट ह्यो पुरो संगती तुका नव्यान बांदूंक देव प्रयत्न करता हर एक संगती तुज्या जिवितांत ते कितें कोसळून पडल्यात जावंक पुरो फिजिकली मेंटली या स्पिरिच्युअली या फायनान्शियली कितें पुरो पडून गेल्लें तो नव्यान तो बांदतलो पूण देवाक वेळ आमी दिल्यार खंडीत देव आमकां वेळ दिता आनी तो आमकां खंडीत ताची दया माया दाखयता कित्याक म्हळ्यार तो शिक्षा लावंक फाटीं सरता आनी काकूळ तूं दाखोवच्यान संतोश पावता म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आमी ताच्या काकुळतीक वेंग मारया आनी ताच्या मोगांत आमी रावंक प्रयत्न करया कशें बापाचे उपदेश जेजून पाळले की तशें जेजूचे उपदेश आमी पाळन ताच्या संतोशांत आमी वांटेली जावया आनी तो संतोश आमी भरपूर करया तर आज येस संगती सोम्या कडेन आज आमी मागया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमेन नमान मेरये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता